नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. मोपा विमानतळाचे काम बंद, पर्यावरण दाखलो स्थगित. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्थ. पर्यावरण मंत्रालयाचे ईएसी समितीकडेन मागलो अभ्यास रिपोर्ट. गरज पडल्यार प्रकल्पाक नव्यो अटी. प्रधानमंत्री मोदीची 12 एप्रिलाक चड करून उत्तर गोंयांत सभा. श्रीपाद नायकान लोकसभा वेंचणुकेक भरलो अर्ज. शाणो जाल्यार सुदीनान लोकसभा वेंचणुकेक देंवचो न्ही, विनयाचो सल्लो. दीपकान भरलो शिरोड्या पोटवेंचणुकेक अर्ज. ढवळीकार भाव, तांचे फामिलीक धमक्यो. ईडी इन्कम टॅक्स, ANI ची खंय. सुदीनाचे घरकान्नीक अटकेची धमकी. बीजेपीक घरचो अहेर. हंगामी सभापती मायकलान घालो बॉम्ब. कोस्टल पुलीस आनी नुस्तेंमारी खात्याक घुसपला भ्रष्टाचारात. गोवा मायल्सावेल्यान काब्रालाचेरूय बाण. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचो पूत उत्पलाचे सक्रिय राजकारणात देवपाचे शिनाल. सोशल मिडियाचेर उत्पला खातीर चल्ल्या कॅम्पेन. उत्पल म्हणटा राजकारणात देवपाचो योग्य वेळार निर्णय. पंदरा एप्रिला सावन सुप्रीम कोर्टात 9 जाणांचे खंडपीठ गोयची मायनिंग कन्सेशन केस घेता सुनावणेक. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रधानमंत्र्याच्या सुचोवणेन यत्न. मायनिंग वाले म्हणटा नाडकर्णी तितलो आदोगाद नाका. विधानसभा पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचे 2 उमेदवार जाहीर. म्हापशा बीजेपीचो आदलो सुधीर कानोळकार. शिरोड्या बीजेपीचो आदलो महादेव नायक. मांदार रामकांत खलप म्हूण युवा काँग्रेसवाल्यांचो थयथयाट. आणि FC गोवा आड इंडियन एरो शेनवारा सुपर कपांत झूज. नॉकआउट सर्तीत सर्जिओ लोबेराचे टीमी मुखार. वस्तादपणाचे टार्गेट. मोपा विमानतळाचे काम म्हयनोभर बंद. पर्यावरण दाखल्याक सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. NGOन पर्यावरणाविशीं उक्तायल्ल्या हुस्क्यांक समाधानकारक जापो सोदूंक पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ अभ्यासक समितीक पर्यावरण दाखलो आनी अटींचो अभ्यास करपाचो. संवेदनशील वाठारांत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कशे उबारतात ताचो अभ्यास करून गरज पडल्यार नव्यो अटी घालपाच्यो. कोर्टान EC कडल्यान म्हयन्याभरात रिपोर्ट मागला. पर्यावरण संवेदनशीलतेवेल्यान मोपा विमानतळ परत आडकलो. ग्रीन ट्रिब्युनलान केस भायर मारिल्ल्यान रेनबो वॉरियर्स मोपा विमानतळाचे पर्यावरण दाखल्याक आव्हान दिवंक सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील सुवातेर येता. ताचो EIA रिपोर्ट सारको केल्लो ना म्हूण ग्रीन एक्टिविस्टांचो दावो. 18 जानेराक मोपाच्या कामाक 4 सप्तकां खातीर स्टे दिल्लो. आतां परत म्हयनोभर काम बंद दवरपाची सुप्रीम कोर्टान ऑर्द दिल्या. मोपाच्या पर्यावरण दाखल्याक कोर्टान स्टे दिल्या. फुडली ऑर्द ये मरेन मोपाचें सगळेंच काम बंद. आनी सो हे जे सुप्रीम कोर्टाचो हो जो जजमेंट आसा हो सारको क्लियरली दाखयता की पर्यावरण आनी लोकांचेर ह्या एअरपोर्टाचो कितें परिणाम जातलो हें सरकारान मातशें सुद्दां चिंतनासतना हो एअरपोर्ट मुखार काडला. आनी सगळे थंयचे लोक आनी बाकीचे गोंयकार मागतात सरकारा कडेन की तांणी विचार करचो आनी मुखारले पिळग्यांचे चिंतून हो प्रोजेक्ट बंद करचो आनी जमीन परत जे लोक आसात तांकां दिवची. थंय उदक तिल्लारीचें दिवन तांकां एग्रीकल्चर करपाक दिवचें. मिनिस्ट्रीन जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ते प्रमाणे मिनिस्ट्रीक ताजेर विचार करपाक पडटलो. मोपा वाठारांतले पर्यावरण संवेदनशीलते विशीं NGOनी उक्तायल्ल्या हुस्क्याक समाधानकारक जाप सोदपाचे नजरेन पर्यावरण राना मंत्रालयाच्या तज्ञ अभ्यासक समितीक पर्यावरण दाखल्याचो आनी तातले अटींचो परत अभ्यास करचो पडटलो. म्हयन्याभरात रिपोर्ट दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान EACक ऑर्द दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी सावियो डायस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 12 एप्रिलाक चड करून उत्तर गोंयांत सभा. 11 तारखेक लोकसभा वेंचणुकेचो पयलो रावंड सोंपले उपरांत मोदीची गोंयांत सभा घेवपाचे थारले. बीजेपीचो उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान शुक्रारा उमेदवारी अर्ज भरलो. आमी दोगूय जागे जिखतले. शाणो जाल्यार सुदीनाचे मोगोन उमेदवार घालचे न्ही म्हूण विनय तेंडुलकराचो सल्लो. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
12 तारखे येणारे 12 एप्रिलाक गोंयांत तेंची जाहीर सभा आसा. 2014च्या निवडणुकीक आमचे मार्जीन जे आशिल्ले ते 1,06,500 आशिल्ले. उत्सव आणि आशीर्वाद हे लोकांचे जे काही मूड आसा तो पळयल्या नंतर आमी त्या मार्जीन ह्या वेळेर क्रॉस करतले अशें आमकां दिसता. तुमकां दिसता की मायनींग इशू प्रॉब्लेम करतलो ना, मायनींग आमी प्रामाणीकपणे ते सोडपाचो विशय कशे तरी आमी घडटा ते मायनिंगाचे सगळ्या लोकांक खबर आसा. शिरोडचो जेडपी जयदीप शिरोडकार बीजेपी कॅम्पात. शिरोड्याचे कफुसांव खंय ढवळीकार भावांक लागूनच. शाणो जाल्यार सुदिनान लोकसभेक उमेदवार घालचो न्ही म्हूण सल्लो. शिरोड्यांतल्यान स्टार्ट केले, आतां सांगू नजो तो चारी कडेन दवरता म्हणटा, लोकसभेक रावतलो म्हणटा. शाणपणां आसत जाल्यार सुनील ढवळीकरान उबो रावपा जायना. एक युतीचो धर्म पाळपा जाय. तेन्ना आशिल्ली, आज युती ना पूण तेन्ना आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निमाणे मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान शिरोड्या मतदारसंघांतल्यान पोटवेंचणुकेक उमेदवारी घालीच. कितले दिसूच जाले ढवळीकार भाव आनी ताच्या फॅमिलीक खंय एकार एक धमक्यो येत आसात. ईडी, इन्कम टॅक्स आनी ANIA कडच्यान तर खंय सुदिनाच्या घरकान्नीक भितर वडोवपाची धमकी आयल्या. सुदीन म्हणटा धमक्यांक बदपाचो ना. सुदिनान लोकसभेक उबो रावपाचें शिनाल दिलां. शिरोडा मतदारसंघात हांव काम करता आसतना विविध तरेच्या आमकां धमक्यो येतात. तुजे अमके केशी काडटलो, तुमची अमकी प्रकरणां काडटलो, तुजे असो मसालो आमचे कडेन आसा, तुजी अशी चटणी करतलो. हे राज्य हे गोंयचे डेमोक्रेटीक राज्य हे सांगा पळोवया. तरी पूण हर एक शिरोड्याच्या नागरिकाच्या आणि मतदाराच्या सहाय्यकान आज हांव ह्या शिरोडा मतदारसंघात भक्कमपणे उबो रावता. आणि इतलो आत्मविश्वास आसा की जवळजवळ 5 ते 6,000 मतांनी निवडणूक जिखून येतलो. प्रत्येक मतदाराक धमक्यो येता, पण आज जो शिरोडाचा मतदार आसा तो स्वाभिमानी जावन आज प्रत्येक मतदार भायर सरला फक्त ह्या लोकांक त्यांची जागा दाखोवपाक. पक्षाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मोगो पक्षाचेर आयले, तांच्या आमदाराचेर आयले आणि त्यानंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी दिल्लो दरोडा तुमच्या मुखार आसा. आणि ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. पूण तरी आसतना काही स्वार्थी मनीस वयर आमचे 2 मोगो पक्षाक सोडून गेले आणि तांणी लिडराचेर आणि अध्यक्षाचेर आणि मोगो कमिटीचेर जाहीरपणे टिका केली. ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो. ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून. म्हणजे अशा धमक्यांक भिवन सुदीन ढवळीकराचे किंवा माधवराव ढवळीकराचे कुटुंब फाटी सरचे ना. ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा. विधानसभा पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचे 2 उमेदवार जाहीर. म्हापशां बीजेपीचो आदलो सुधीर कांदोळकार, शिरोड्या बीजेपीचो आदलो महादेव नायक. मांद्रा रमाकांत खलपाक तिकेट म्हूण युवा काँग्रेसवाल्यांचो थैथयाट. शुक्रारा सांजे काँग्रेस हावजात वातावरण बरेंच तापलें. घोशणाबाजी वादावादी जाली. थंय बाबी, खलब आनी परब रेसीद आशिल्ले. खलपाक दिल्ली सावन खंयचेय खिणाक तिकेट जाहीर जावंक शकता म्हूण वार्ता. काँग्रेस कार्यकर्ता वांगडा जो वावरता ताका तिकेट मेळपाची. काँग्रेस आमचे सोड, आय एम एस्पिरंट, हांव म्हणटलो म्हाका तिकेट दी, आमी म्हणटलो आपणाक तिकेट दी. पण जे कार्यकर्ते आहात, काँग्रेस कार्यकर्ते, जे आपले कसलेच अपेक्षा नासतना जो आयज मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेसीर वावर करतात तांकां रिस्पेक्ट करात. काँग्रेस पार्टी जेन्युनली वावर करतात, कित्याक काँग्रेस पक्षाचो लोक आहा तांकां रिस्पेक्ट करात. तेंच्या मनान आहा ते वळखात आनी ताका तिकेट दियात. Babi also senior most. I respect him. Even Ramakanth Khalab is senior. I respect him. But that doesn't mean it's a criteria to give ticket. So deserving कोण आहा ते काँग्रेस आमच्या लिडर्सांनी सोडून काडपाचो.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पलाचे सक्रिय राजकारणात देवपाचे शिनाल शुक्रारा पयलेच फावट तो मिडिया कडेन उलयलो. लोकसभेक श्रीपादाक तेंको दिवंक आयिल्ले कडेन मिडियान ताका गाठलो. पणजे उत्पलाक उबो करचो म्हूण काय बीजेपी वाल्यांची सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन. उत्पल म्हणटा आपूण निखतो दुखावटांतल्यान भायर सरला. कॅम्पेनीची कल्पना आसा, राजकारणात देवपाचेर योग्य वेळार थारायतलो. No, actually I am just now coming out of the moon. Correct. So I have not given a thought to it. Whenever the time comes, I've taken note of all the sentiments of people. That time I will decide. Today, right your now. presence in making No, I have always been when Bhavu has contested and filed his nomination. We have always come here. So today's presence is just normal presence. Your well-wisher already started social media campaign. Yes, I've seen. You are aware of it. Yes. You are taking it positively. Well, I will think about it. Even some of your local supporters have openly said that you should contest. They have also asked your party president or requested them. So if your party puts a suggestion or in front of you, would you give it a thought or something? As I have said, I am just now coming out of the running period. So right now I have not given it a thought. But when time comes, since there are people who have expressed their sentiments, I'll have to think about it. But as of now, I am not fixed. पंधरा एप्रिला सावन सुप्रीम कोर्टात 9 जाणांच्या खंडपीठ गोयची मायनिंग कन्सेशन केस सुनावणी घेता. मुख्यमंत्री सांगता मायनिंग डिपेंडंट कामगारांनी साखळे मुख्यमंत्री सावंताक गाठलो. गोयचे केशीत सुप्रीम कोर्टात आदोगाद बदलचो आत्माराम नाडकर्णी कडच्यान खंय तांकां अपेक्षाच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रधानमंत्र्यान सांगला ते प्रमाण प्रकरण कायदेशीर मार्गान सोडोवपाचे यत्न म्हूण सुनावणी जाता. सीएमा कडेन आमचो मेन डिमांड जो आसलो तो बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू करची. जी केस आता पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान तांणी म्हटल्या की 15 तारखेक आता हियरिंगाक येवपाची आसा. आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी. पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो एडवोकेट आसा नाडकर्णी ताका तुमी रिप्लेस करचो. आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना. तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा. आमकां खबर ना कित्याक लागून. आनी तो जर ती केस लढयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें. आमचो विशय जर सॉल्व जातलो जाल्यार सरकारान काडून एडवोकेट चेंज करचो, दुसऱ्या हेका केस दिवची आनी आमचो पोटापोण्याचो प्रश्न सोडचो अशें सरकारान आमचे फुडें. आनी आमकां आशा आसा. मुख्यमंत्र्यान आत्माराम नाडकर्णी प्रकरणाचेर कांय सांगूंक ना. मात खणींचेर तोडगो कोर्टांतल्यान काडपाचो यत्न चल्ला म्हूण ताणें जाप दिली. 15 तारखेची जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 ज्यो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय आसले आनी त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय आसले. ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना. कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विशय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आनी ताच्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. भ्रष्टाचार तेंगशेर पावला म्हूण सरकाराक घरचो जाहीर. कोस्टल पुलीस आनी नुस्तेमारी खात्या भ्रष्टाचारात घुसपला म्हूण कळंगूटचो आमदार हंगामी सभापती मायकल लोबोन सरकाराचेरूच बॉम्ब घालो. नव्या मुख्यमंत्र्यान 8 दिसां भितर एलईडी फिशिंग आनी ट्रॉलिंग बंदी चालीक लायता म्हूण खंय उतर दिला. टॅक्सींचे गोवा मायल्स ॲप सुरू करतना निलेश काब्रालान खंय गोंयकारांचो विचार केलो ना. LED लायट फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंगाचो विशय घेवन गोयच्या रापणकाराचो एक कोट मायकल लोबो बरोबर गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायक मेळ्ळे. मायकल लोबोन फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आणि कोस्टल पुलिसाचे ऑफिसर करप्शन करता म्हणून आरोप केला. मुख्यमंत्र्यान म्हटला हो विशय 8 दिसां भितर तडीक लायता म्हणून. मोठ्या प्रमाणात LED लायट गेले 4.5 वर्सां जाली चालू आहा. मोठ्या प्रमाणात ऑल ओवर द वर्ल्ड हे बॅन जाल्ले आहा आतां आनी आख्खे इंडियेकूय बॅन हाडलेले आहा. आनी क्रेडीट घेता विजय सरदेसाय की आपणें बंद केला म्हणून. आनी तेचोच गोवा फॉवर्डाचोच मंत्री आहा तोय म्हणटा आपणें बंद केला म्हणून गोंयांत कागदाचेर. पूण प्रॅक्टिकली बंद जावंक ना. हे व्हडले ट्रॉलर ओनर आहा ते खंय तरी फिक्सिंग कोत्ता फिशरीज डिपार्टमेंटान फिक्सिंग कोत्ता ते मरीन पुलिसाक फिक्सिंग कोत्ता बाकीचे सगळ्यांक फिक्सिंग कोत्ता ते.
हितून करप्शन एंगल आहा, हांव डायरेक्ट म्हणटा करप्शन एंगल आहा, हय तर 100% आहा. जोर तर नोटिफिकेशन आहा बॅन LED लायट्स एंड बुल ट्रॉलिंग हें इम्प्लिमेंट कित्याक जायना. आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपल्याक 7 दीस दी म्हणून. I will see that LED fishing is banned and bull trawling is banned in Goa. The ban will be implemented forcefully. तेणें सांगलां आपूण कोत्ता म्हणून. कितें आसा इम्प्लिमेंटेशन जायना कायदो आसतना हाजो हस्तक्षेप घेवप चूक जाता. करप्शन इज आय डोंट नो कमेंट पूण कितें तरी सारकें ना आनी कितें तरी सारकें ना. मिनिस्ट्री तुमच्याच मंत्र्या कडेन आहा. मंत्र्या कडेन आसत कितें आसत ब्युरोक्रेसी म्हणटा ती मंत्री जाला 2 वर्सां ब्युरोक्रेसी केन्नाच्या कळम आयिल्ली थोडी कळम काडूंक जाय. गोवा मायल्स ह्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिसीक टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्सांनी हरकत घेतल्या. आयज ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळोन ती टॅक्सी सर्व्हीस बंद करची म्हूण मागणी केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 4-5 दीस हो विशय अभ्यास करपाक म्हणून मागून घेतल्या. गव्हर्मेंटान हे GTDCन आदी जेन्ना निलेश काब्राल आसलो तेन्ना तेणें इम्प्लिमेंट केलें. ही डीड नॉट थिंक अबाउट द गोवन्स. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. गोवा मायल्स म्हणटा पळय ते हे टॅक्सी जे चलयता हे गोंयकार ना कोण तितून सगळे भायले लोक. आमी इमिडिएट सांगला की यू कीप इट इन एबियन्स. सस्पेन्शन मागीर करा पूण पयले एबियन्सान करा. म्हणजे गोवा मायल्स जे आमच्या हिंगासोर इम्प्लिमेंट जाला बाय गोवा गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर शूड कीप इट इन एबियन्स. खडकी 70च्या श्रीराम हायस्कुलांत टिचरांची भुरग्यां मुखारूच केस्तांवां. खडकी 70च्या श्रीराम हायस्कुलाची टीचर आनी सरांची हायस्कुला भायर किजिलां. सर गुरुदास सुतार म्हणटा टीचर वसुधा आनी घोव विनायक सकरोजीन ताचेर हात घालो खोटायलो जाल्यार हाचेर ती टीचर त्या सराच्या आड उपराटो दावो करता. निमाणे केस वाळपय पुलिसां कडेन पावली. सध्या NC केल्या. गाडीन बसून आसा तेणें कांयच करुना. हांव गेला तेका सांगपाक इतकें म्हणटा जाल्यार केंसांक हात घातलो म्हाज्या केंसांक हात घातलो ते म्हाका जमनीर काडून मारले तेणें. ते दोनी आनी हांगा हांगा आनी म्हाज्या फाटीचेर पांयांनी खोटांनी मारले म्हाका कळ्ळें न्हू. म्हाका मारता ते पळोवन मिस्टर धांवून येयलो गाडयेंतल्यान. गाडीना बरोबर तेंच्यांनी न्हू शिवाजी देसाय वयरसून धांवत येयलो आनी तो सहदेव गांवकर धांवत येयलो आनी तिगांयनी न्हू मिस्टराक भरपूर मारलो म्हाज्या समोर आनी तेका काडपाक जायना. तिगूय जाण म्हाका तोंडार थपता लागली तेंच्यांनी तोंडार थपता मागीर फाटीर मारली. सर गुरुदास सुतार म्हणटा ताचे खंय ते टिचरी कडेन वैयक्तीक वायटपण कांयच ना. मात तिणेन हल्लो कित्याक केलो तेंच कळना. म्हाका सकयल उडयलो दोगांनी एकदम एटॅक केलो न्ही. म्हाजेर खोटो मारल्यो खंय अशे गुप्त भागाचेर सुद्दां खोटो मारल्यो म्हाका. आनी हांव असो बेसावत आसा म्हणजे अकस्मात अटॅक जालो न्हू ताका लागून कांय उलोवंक शकलो ना. दोळ्यान माती गेली आनी हेजेर तिच्या फाटलो एम कितें कारण तशें वैयक्तीक कारण नासतना हें अशें करप जितून कितें सिद्ध करपाक तिका नाक सगळ्यांच्या घेवन कितल्योश्यो कंप्लेनी तुमी पुलीस स्टेशनाक विचारा खंयच्या आडेक संस्थांनी विचारा डिपार्टमेंटाक विचारा इवन स्थानीक लोकांक विचारा. आमकां त्या बद्दल तिच्या बद्दल आमी आपल्या घरांतले लोक म्हणून मानता येता. श्रीराम हायस्कुलाचो हेडमास्तर म्हणटा हे पयलीं खंय ते टिचरीची भुरग्यां कडेन किजिला जाल्ल्यान पालकांच्यो कागाळी येतात. ताका लागून सध्या ते टिचरीक शिकोवंक क्लासीत धाडिनात. सांगून गेली फाल्यांच्यान तुमची क्लासीन आपूण येवचें ना अशें म्हणटा ती चलोवंक लागली आनी 10 दीस ती इश्कॉलाक येयलीच ना. हें पळोवन म्हाजी ड्युटी मॅनेजमेंटाक कळोवपाची हांवें ती मॅनेजमेंटाक कळयली. मॅनेजमेंटान PTAक सांगलें की आमी दुसरे टिचर शिकोवपा लायता आमकां तुमी कॉपरेट करात म्हणून. ते पालक पयलीं म्हणपा लागले तशें आमी सांगूंक शकना आमकां ती फुटेज दाखयात. ती फुटेज मागीर आमी त्या पालकांक दाखयली. मागीर त्या पालकांनी ठाम सांगलें की दुसरे टिचर लायात आनी आमच्या भुरग्यांक शिकयता कारण आमकां रिस्क घेवपाची ना. भुरग्यांक खूब ते त्रास करता हे बाकी सगळ्यांक कळोन येयलें. तेन्ना आमी तिका ह्या वर्सा क्लासीन वचपाक आमी दिवना. झगडी सोडोवंक बाकीचे टिचरींक मदीं पडचें पडलें. आनी सकयल जाल्या उपरांत आमी म्हणजे काडून घेवपाचो प्रयत्न केलो पूण ती सगळ्यांकूच मारपा येताली आनी जुते काडून मारताली. हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट आमचो जो आसलो ताका जुते घेवन मारपा येयलो. फक्त आमी सोडोवपाचें काम झटापट जी जाली एक स्टुडंट दोगांय आनी आमी फक्त सोडोवपाचो प्रयत्न केलो. तसो तिका मारूया आनी कितें उलट आमच्या सराची मारहाण. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी महादेव जोशी. भुवनेश्वरात जावपा आशिल्ल्या सुपर कपाक शुक्रारा दनपारा FC गोवा दाबोळे सावन भायर सरले. शेनवारा तांचे मुखार इंडियन एरोजाचें आव्हान. सर्जिओ लोबेराची टिमीन सुपर कप ट्रॉफी जिखपाचें टार्गेट दवरला. ISLचे रनर अप FC गोवाक सुपर कप टायटलाचे वेध.
अहमद जाहू सोडल्यार सगळ्यांत चड गोल मारपी कोरो सयत सगळे टॉप फॉरेन प्लेयर सुपर कपाचे टीमीत आसात. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.